पक्षविरोधी कारवाये वेल्यान आमदार दिगंबर मायकल आड अमित पाटकरान घाल्ली अपात्रता याचिका सभापतीन मारली भायर। दोगूय काँग्रेसीन आसतना घाल्ली याचिका। अदानी अंबानी फाटल्यान ईडी सीबीआय लावन चौकशेक मोदी भिता राहुल गांधीचो प्रश्न। टेम्पोनी पैसे उखलपाचो घडये मोदीचो स्वताचो अनुभव राहुल गांधीची जाप। भारतीयांच्या कातीच्या कोराचेर वादग्रस्त वक्तव्य राहुलाचो सल्लागार सॅम पित्रोद आनी काँग्रेसीचे आंगलट। पित्रोदाचो ओव्हरसीज इंडिया काँग्रेसीचो मुखेली म्हूण राजीनामो। बीजेपी आक्रमक। काँग्रेस बीजेपी मागता धर्मांचेर मता। धर्म खतरे में है म्हूण भय घालून प्रचार। आरजी मनोज म्हणटा उमेदवारी फाटी घेवंक येताल्यो ऑफरी। आरजी कॉम्प्रोमाइज करपाचे ना। सावयवेरेचो शेतकार संजय पाटीलाक शेती बागायतीन कल्पकते खातीर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मून पद्मश्री। तळपाक बोगदो मारून उदक हाडून वसयले कुळागर। पणजे स्मार्ट सिटीचे काम ऑन ट्रॅक 31 मे आदी पुराय। सीईओ संजितान घेतली रिव्ह्यू बसका। कंत्राटदारांक मुजती विशीं अलर्ट। काम तडीक। एकादे सप्तक फाटी फुडें जाय। गोंयाक वेडिंग डेस्टिनेशन प्रमोट केल्यार टुरिस्टांचो आंकडो वाडटलो। साउंड प्रूफिंग आशिल्ल्या सुवातांनी रातचे 10 उपरांत म्युझिकाक हरकत ना। टीटीएजीचो येवकार। हिंदूंची लोकसंख्या देंवता अल्पसंख्यांक वाडटा। 65 वर्सांत हिंदू लोकसंख्या 7.8% देंवली। मुस्लिम 43.15%, क्रिस्तांव 5.38% वाडले। आर्थीक सल्लागार मंडळाचो रिपोर्ट। आणि एअर इंडिया एक्सप्रेसाचे 300 मायल स्टाफ अकस्मात सामूहिक लिवेर। 150 फ्लायटी रद्द। 30 कॅबिन क्रू वडयले काडून। प्रकरण निस्तारूंक सरकाराची मध्यस्थी।